काल आमकां सुमार 11 वाजता आमगेल्या एक मनशान फोन केलो हांगा जो आयिल्लो की हांगा ईदगाह डॅमेज केला आनी थोडे कबर आमगेले ग्रेव यार्ड आसा ग्रेव्स थोडी डॅमेज केल्या म्हणून मागीर आमी सगळे जमाताचे लोक आमी वयर आयले जाल्यार आमी पळयता की ईदगाह आमगेले सगळे ईदगाह मेंबर सगळे डॅमेज केला आनी म्हागेले बापायले आनी म्हागेले भावाले ग्रेव्स सगळे तोडल्या आनी ते भायर सायडीचे थोडे आमगेलो प्रेसिडेंटाचे बापायले ग्रेव आनी अशे थोडे 5-7-8 ग्रेव्स अशे डॅमेज केल्या। मागीर हें अशेंच आमगेले पयलीं एक 2012 इलेक्शन एसेंब्लीचे इलेक्शन जाले नंतर दुसरी का तिसरी दिसाक अशेंच आमचे हांगा कब्रस्तानाक आनी ते सायडीन सिमेट्री आसा थंय तशेंच तोडिल्ले बरेचशे ग्रेवयार्ड्स आनी ईदगाह बी डॅमेज केल्ली पण ते मागीर सगळे शोध बी करतरी पण कोण कितें तो मेळना म्हणून आतां गव्हर्मेंटान CCTV लायला पण एकच कितें ते CCTV थंय एंट्रन्साचेर लायला पूण हांगा कवर जायना ते CCTV। हांव गव्हर्मेंटाचे विनंती करता की हांगा आनी बसोवचे CCTV ताकी हांगा मेन हें आमगेलो प्रेयर हांगा जाता आनी हांगा मेन पयलींचे खबर बी आसा ते सगळे कवर करचे हांगाचे ना ते थंयच्यान आमकां दिसना तरी पूण PIN आमी कंप्लेन बी केल्या पुलीस स्टेशनाचेर PIN बी सांगला की आमी CCTV बी चेक करतले अशें म्हणून तरी पूण पळय आतां आमी कांय सांगपाक शकना सद्या की कोण करता पण आमकां सगळ्यां खात्री आहा की हातूंत नॉन मुस्लीम कोण करीत आमकां दिसना। आमकां सगळ्यांक खात्री जाता की हें आमचेच कोण तरी केला। पुलिसान कितें केलें? पुलिसान कंप्लेन लॉज केल्या FIR बी लॉज केल्या आमचे कडेन कॉपी बी आसा एक हेचे ते तेणें सांगलां की आज आमी CCTV पळोवन जाय जाल्यार आमकां आपयता CCTV पळोवपाक। पुलिसान कंप्लेन लॉज केल्या FIR बी लॉज केल्या आमचे कडेन कॉपी बी आसा एक हेचे ते तेणें सांगलां की आज आमी CCTV पळोवन जाय जाल्यार आमकां आपयता CCTV पळोवपाक। मुस्लिमाचे कब्रस्तानात जें घडलां अत्यंत दुख्खीत घटना अशें जावची न्ही तर म्हाका तर दिसता पूण हातूंत एक हेतू असो म्हाजे जितलो दिश्ट पडटा की एक्झिक्युटीव कमिटीचे मेंबर फॅमिलीचेच कित्याक डॅमेज केलां हें आमकां समजना। हेजे भितर कितें म्हणटा तें पुलिसांनी येवन तें इन्वेस्टिगेशन करचें।